नमस्कार. तनोज अडवलपालकर. देवाच्या द्वारी उभा क्षण भरी तेने चित्ती चाई साद येल्या. कित्याक हें म्हणा हांवें की देवाच्या दारान एक क्षणभर उबो राव आनी देवा कडेन जें कितें मागता तें तुजें साध्य जातलें अशें ह्या खापेश्वर देवाचें पावर आसा. आमी हो मुद्दम आज तकटो घेवन उबय रावल्या कित्याक तर देवा खापरेश्वराचें स्थान जो आख्या पर्वरीचो राखणदार आनी हाकेक धांवून येणारो देव म्हणून आमी हांगासर आयल्या. आनी त्या पद्दतीन आज देवाची हें स्थान आसा तें राखपाची गरज आसा. तुमकां गोंयकारांनो मुद्दम सांगता हांव, खरें म्हटल्यार हें वायडनींग जावपाचें आशिल्लें. कोणा एका विशिश्ट मनशा खातीर तें वायडनींग जावपाचें बंद जालां आनी ताज्या जाग्यार ब्रिज येता आनी वायडनींग जायना म्हणून MVRक 28 कोटी कोर्टांच्यान रिटर्न करचे पडले गोंयच्या सरकाराक. हें जर सरकार गोंयचो सरकार ना म्हणटा जाल्यार गोंयच्या सरकारान समोर येवन स्टेटमेंट दिवचो आनी आमी रेडी आसा हाका. आमचें फक्त एकमेव हेतू आसा की मागच्या टायमार 2014 सालान नितीन गडकरीजीन 10,000 कोटी दिल्ले आनी ताज्या पयलीं 100 कोटी दिले, तदनंतर 200 कोटी दिले, म्हणजे टोटल 300 कोटी दिले ब्लॅक स्पॉट एलिमिनेट करच्या खातीर. आनी जर ब्लॅक स्पॉट एलिमिनेट करूंक ना जाल्यार आज देवा खापेश्वराचें देवस्थान तुमी कशें कितें काडूंक शकता हा म्हजो प्रश्न आसा. तशें जाल्यार 300 कोटी खाले ते स्पेंड करूंक ना. सारकें मरे बाब. सो म्हजें म्हणणें अशें आसा की ते 10,000 कोटी खऱ्या अर्थान हायवे डेव्हलपमेंटाक वापरले काय आनी जर ते डेव्हलपमेंटाक वापरूंक ना जाल्यार ही जागा आसा पळय ती सिस्टमॅटीक रित्या वेवस्थीत रोड वायडनींग जातलें आशिल्लें. आतां ह्या रस्त्याच्या ऑपोजीट तांबडे हें मारल्या, पत्रे मारल्या. हाजो अर्थ स्पश्ट आसा. कितें म्हणून की कोणी तरी आपली जागा मेन्शन केल्या की ही म्हजी जागा, ह्या जागे भितर तूं येवं नाका. पण लक्षांत दवरा, पर्वरी संपूर्ण एरिया प्रत्येक मनीस जाणें हाज्या पयलीं म्हणजे 20 वर्सां पयलीं घर बांदिल्लें आनी ताज्या नंतर सुद्दां जो कोण बांदतलो PWDन तांकां पयलींच इन्स्ट्रक्शन दिल्लें की तुमी आसा घर बांदता पळय तें कमीत कमी 10 मिटर सोडून तुमी घर बांदपाचें तुज्याच एरियेन. तशेंच आतां हांगासर 10 मिटर वचून भितर वचूंक मेळटा आनी सरकाराक जाय जाल्यार 20 मिटर वचूंक शकता. गरिबांच्या झोपड्यो तुमी रोखडेच वता मरे जाल्यार हांगासर कित्याक वचूना. सो आमचें मागणें गोंयच्या सरकारा कडेन आनी स्पेशली पर्वरकारां कडेन आमी जे आतां सांगता 28 कोटी जे रिटर्न केल्या ताजेर अजून मोठ्या प्रमाणात उजेड घालूं शकता. कळ्ळें न्हय. सो ताज्या पयलीं लक्षांत दवरा, देवा खापरेश्वराचें स्थान बादीत हांगासर उरपाक जाय, अबादीत उरपाक जाय. ताका खंयसरूच तोडो वचपाक जायना. देवाक पयलो आनी जशें रामान म्हळें तशें हिंदू धर्माचें जें सरकार म्हणटा पळय ताणें आतां सुरवात केल्ली आसा. सगळे देवा धर्माचेर सगळें हें वायट करीत आसा. तांच्यांनी देव धर्म सांबाळपाची गरज आसा. आनी परत एकदां मराठीन सांगता, माननीय नितीन गडकरी जी, तुम्हाला फक्त एक विनंती करतो आम्ही तिघही जण गोव्याच्या लोकांच्या तर्फे कृपया करून आमच्या देवांची स्थानं अशी हायवेसाठी स्पॉइल करू नका, कारण मोडू नका. कारण आम्हाला आमचं देव खूप मोठं प्रिय आहे आणि हे जागृत देवस्थान आहे. इथनं जर तुम्ही जर हायवेच्या साठी जर हे देवस्थान जर तुम्ही काढण्याचा प्रयत्न करत असाल तर तुम्हाला खरंच सांगतो भारतीय जनता पार्टी आणि जेवढी लोक इथं इन्व्हॉल्व आहेत त्यांना खऱ्या अर्थाने त्रास होईल हे मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करतोय.
समजून घ्या आणि देव खापरेश्वर परवरी इथे गोव्याला आम्ही आता उभं आहोत. तुम्हाला कळकळीची विनंती करतो, प्लीज प्लीज कृपा करून हे देवस्थान सांभाळून घ्या. धन्यवाद. आज नितीन गडकरी एका इतलेंच सांगूंक सोदता की हांगासर जे तुजे रोड डिपार्टमेंट जे आसा गोंयांत ते टोटली कॉलेप्स जाल्ले आसा. रोड इंजिनियरींग कॉलेप्स जाल्ली आसा. रोड इंजिनियरींग आनी नात गोंयांत. तरी सुद्दां आयज एक गजाल विचारूंक सोदता, ही जी BJP पार्टी आहा ती BJP पार्टी म्हणटा आमी हिंदू देवांचे आनी आमी हिंदू देवांक वाटोवपा खातीर तुमचे कडल्यान वोट घेता अशें म्हणलेले BJP पार्टी आहा पळय आनी तांचे कार्यकर्ता आयज तांकां विचारूंक सोदता, बाबा हे काप्रेश्वर देव आहा पळय हो तुमचो न्हू रे? हा तुमचो न्हू? हे इतले हे आयचे आनी कालचे न्ही रे? जे हांगासर भुमीचेर पावल दवरले देव हे जे आसा पळय लोक आहा पळय तेन्नाच्यान हे शिमेवयले राखणदार म्हणून आहा मरे. हा आनी हे वडाच्या पोनाक जेन्ना राखणदार आमचो आसा त्या राखणदाराक सुद्दां तुमी सोडपाचे ना? याद आसा मरे? याद करून दिता परत हांव तुमकां. तुमी भांगेनी वयता आसतना थंयसर राखणदाराक थंयसर हें करताले गुंडी सायडी करून घेताले, काडू शिकली? कितें आदनेरी कितें जाल्लें थंयसर याद आहा मरे रातचे? कितले एक्सिडेंट जाल्ले खबर आहा मरे तुका? इंजिनियरांनी कितें सांगलें खबर आसा काय ना? तुमकां परतूय तेंच करपाक जाय न्हू. मागीर विचारनाका जे मोपा जाल्ले आहा घराण्या घालून तीग जावन पॅरलायज जावन थोडे पावले वयर. आतां तुमकां तेच तर जावपाक जाय न्ही जाल्यार तुमी करचें. आनी जर ते करपाक नाका न्ही जाल्यार मातशें देवाचे बद्दल वडाच्या बद्दल पर्यावरणाचे बद्दल लक्ष दिवपाची गरज आसा. कित्याक आतां हे सायडीन पळयात, हे ते सायडीन पळय, ते सायडीन मातशें टर्न कर. हो वड हांगा हे सायडीन आसा आनी ते सायडीन पळय कांयच ना. ते सायडीन कांयच करना जाल्यार तुमकां हो मातसो स्लायड शिफ्टिंग करून हे वडाचे झाड ते 300 मायज आहा हे वर्सांक हे वडाचे झाड आनी हे राखणदाराक तुमी मान दिवपाक शकना रे? कोणाच्यो व्हडल्यो बिल्डिंगी वयता? कोणाच्यो सोयऱ्याच्यो बिल्डिंगी वयता? हा कोणाच्यो सोयऱ्यांच्यो बिल्डिंगी वयता? कोणाचे शोरूम्स वयता? कोणाक खबर ना कोणाक? आनी आतां विचारूंक सोदता हांव, आयज ही BJPची मोर्चा जो आहा पळय ह्या परवरी हाचो तोवूय बाटलो रे. तुमी व्हडली भाशणां दिवपी मरे. आमी हिंदूची पार्टी, हिंदू आमचे देव म्हणल्यार हे राखणदार तुमचे न्हू? मातशें एक लिस्ट काडा BJPन की खंयचो राखणदार तुमचो आनी खंयचे देव तुमचे आनी खंयचे देव तुमचे न्हू ते. कित्याक आतां तुमी डिविजन घातलेले आहा. हे सेंटिमेंट्स जे आसा पळय हॉट जाता ते लोकांचे. आनी दुसरी गजाल आमी हे व्हेरी क्लियर सांगूंक सोदता, आमी डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट ना. तुमी जे सांगता पळय डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट ना आमी. आमकां डेव्हलपमेंट जाय पूण डेव्हलपमेंट कोणाक बाकीच्यांचे कन्सिडरेशन करून पर्यावरण चॅक करून हें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. आयज जेन्ना तुमचे कडेन जागा आसा ते सायडीन, जागा आसतना तुमी जर तर सपोर्ट करिना, जागा आसतना तर स्लायड हें करूंक सोदना. तुमी तो केकेरे स्ट्रेट आहा पळय थंयसर बांबोळे, जंय बांबोळे म्हणटा तो म्हणल्यार एशियन नंबर 1 हॉस्पिटल आसा थंयसर. आनी त्या हॉस्पिटलाच्या फुडल्यान जेन्ना सरळ रोड आसपाक जाय तो आयज कंजक्शन जाता. कित्याक तुमी जो अलायनमेंट हालयला आनी सकयल आयजूच एक्सिडेंट जाला थंयसर आनी शार्प टर्न केल्लो आहा थंयसर. जर तर तुमकां 30 डिग्री एंगल 30-35 डिग्री एंगल तर शार्प टर्न करूंक शकता जाल्यार हांगासर सरळ एक 5 डिग्रीचेर सुद्दां सायडीक गेलो न्ही जाल्यार हो वड आनी हो राखणदाराची जागा आहा पळय ती वाटोवपाक शकता. थंय तुमी केकरे एक वाचोवपाक लागून थंय तुमी केकरेच्यो बाकीच्यो ज्यो बिल्डिंगे येवपाच्यो त्यो तुमी करून दिल्यो मरे. त्यो इतल्यो कंप्लीट 35 to 45 डिग्री एंगल टर्न आहा थंयसर. मुद्दम पळया GMCचे सकयल देंवता तेन्ना. म्हणल्यार तुमकां जाय थंयसर तुमी करूंक शकता. तुमकां जाय थंयसर तुमी स्लायड चेंजीस करूंक शकता आनी हांगासर तुमी करपाक शकना. कित्याक हांगासर देव न्हू, देवा वयर तुमी मरे. BJP आहा पळय आयज प्रूव करता की ते देवाचे वयर आहा, ते राखणदाराचे वयर आहा. राखणदार चड इम्पॉर्टंट ना पूण ह्या आमदारांचे जे लोकल MLA आहा, बाकी आमदार आहा पळय तेंचे सोयरे दायरे आहा पळय, तेंच्यो शोरूम आहा पळय ते वचत जाल्यार तांकां प्रॉब्लेम आहा. देवाची जागा वड हे तांकां बरो परवाना. आमी एक क्लियर मैसेज दिवंक सोदता नितीन गडकरी, आपका जो भी यहाँ पे रोड बने हैं ये रोड कंप्लीट खराब बने हैं, प्रॉपर इंजीनियरिंग से नहीं बने हैं, कंसिडरेशन ऑफ द पीपल से नहीं बने हैं, लोगों का प्रॉब्लम सुन के नहीं बने हैं. प्लीज लुक इनटू दिस मैटर एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू सो मच.
आयज आमी पर्वरी येयले. म्हाजें नांव शंकर पळोवची. म्हाज्या वांगडा आसा रामा काणकोणकर आनी तनूज अडवलपालकर. आनी तुमकां सगळ्या लोकांक गोंयकारांक खबर आसतलें ह्या हायवेचें एक्सपान्शन जावपाचें आसा. आनी हायवे एक्सपांड जाता जाता आतां सद्या आमी अशें आयकलां की हे जे वडाचें झाड आहा हे ते मारपाक सोदता. तेंचें जें डिमार्केशन केलां तेच्या मदीं येता हे. आनी सायडीक आमचें देव खापरेश्वराचें देवूळ आसा. कितलींशीं वर्सां जालीं हे वडाचें झाड हांगासर आसा. 100 वर्सां मायज जाली हेका. आनी देवूळ आहा खापरेश्वराचें. सो आमचें म्हणणें कितें आसा की तुमी आतां जें डेव्हलपमेंट केलां न्हू ते आमी मोपा डेव्हलपमेंट पळयलें तुमचें. कितल्या झाडांची तुमी कत्तल केली आनी दिसान दीस वडाची झाडां पिंपळाची झाडां ही तुमी मारीत आसा सारकी. आनी आमी गोंयकार पळयत आसा. कोण तुमकां कांय विचारिना. सो म्हणून आयज आमी ठरयलां एक्टिविस्टांनी तुमकां विचारपाचें बाबा रे तुमकां पर्यावरण आवडना, ही झाडां ही आहा ती आवडना. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक विचारता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक विचारता, गोंयच्या सीएमाक विचारता, हायवे अथॉरिटीज आहा तांकां विचारता. आयज ही झाडां जी आहा न्हू वडाची ही झाडां वाचोवपाची गरज आसा न की मारपाची. आमी पळयलें की हांगासर आमच्या तालिगांव एक झाड मारलेलें आनी तें झाड मारून एक बिल्डर लॉबीक सपोर्ट करपाक तें झाड मारलेलें आनी आख्ख्या गांवच्या लोकांनी ओपोज केल्लो तेचो. तरी पूण हेंच्यांनी आयकोंक ना आनी रातच्या एकाक काय दोनाक वचून झाड मारला. अशें तुमी लिपोवन लिपोवन ही कामां कित्याक करतात रे? आनी तुमची झाडां मारून पर्यावरण नश्ट करून डेव्हलपमेंट आमकां नाका. हे कोल लॉबीचे डेव्हलपमेंटूय आमी म्हणूंक शकता. कितें आयज तुमी हे सर्वसाधारण मनशा खातीर डेव्हलपमेंट करिना. आयज खऱ्या अर्थान जर पळोवंक गेल्लेले न्हू जाल्यार तुमी खरें जर डेव्हलपमेंट जर करतले आसले जाल्यार आमच्या पर्यावरणाचें डेव्हलपमेंट करतले आसले. आयज वयता थंय तुमी दोंगर कट केले, शेतां पुरल्यान तुमकां कोण विचारिना. आनी जे सगळें जे कितें जाता तें सगळें दादागिरीन जाता. आयज आमी हे जे पोस्टर्स धरले जातीन कितें हे आमी मराठीन धरले. कित्याक सांग हे आमचे माननीय आमचे जे हायवेज मिनिस्टर आहा ट्रान्सपोर्ट रोड ट्रान्सपोर्ट एंड हायवेज मिनिस्टर सेंट्रल मिनिस्टर नितीन गडकरीची तांकां कळपाक जाय हे मराठीन म्हणून आयज हे पोस्टर आमी मराठीन धरले. सो हांव आमच्या गोंयच्या सरकाराक मागता की ही जे पर्वरीचे हायवे आहा हेचे मातशें डायवर्ट करा तुमी. कित्याक सायडीच्यान जागो आसा, कितलोसो जागो आसा तेवटेनसून हेले जाता कितें. आनी जागो एक्वायर देवूळ मोडच्या पेक्षा ते जागो एक्वायर केलो एक्चुअली बरो. तुमी तो कित्याक अवॉयड करपाक सोदता? खंयच्या मिनिस्टराची प्रॉपर्टी आसा, खंयच्या आमदाराची प्रॉपर्टी आसा कितें जाल्यार खंयच्या सरकारान मंत्री बांदला तेचे बरे मागपाची प्रॉपर्टी आसा काय सोयऱ्यांची प्रॉपर्टी आसा कितें सांगा आमकां. कित्याक देवूळ मोडीसर इतले कसले तुमचेर प्रसंग येयले. सो आमी डिमांड करता हे खापरेश्वराचें देवूळ जें आसा तें देवूळ मोडपाचें न्हू, तें आसा तशें दवरपाचें आनी प्लॅन मातसो तुमी तुमचो डायवर्ट करपाचो. तुमी प्लॅन डायवर्ट करतना करसवाड्या आमी पळयला, बांबोळे आमी पळयला, ज्या जाग्यार आयज एक्सिडेंट जाला एक कंटेनर पडला थंयसर. आयज तुमी तो रॉंग प्लॅन केला म्हणून एक्चुअल प्लॅन तुमी आयज थंयसरलो मिसप्लेस करून रॉंग प्लॅन केलो कितें आनी कोणाची बिल्डींग वचोवपाक तुमी डायवर्ट केलो तो म्हणून आयज लोकांक ते सगळे भोगचे धाकचे पडटा. तें जर करपाक शकता जाल्यार देवाचें देवूळ वाचोवपाक मातसो डायवर्ट करपाक कांयच प्रॉब्लेम जायना. फक्त 5 ते 10 मिटर डायवर्ट करचो पडटलो. सो आमचे सगळ्यांचे डिमांड आहा, ह्या गांवांतल्यांचे डिमांड आहा की हो जो प्लॅन आहा तो डायवर्ट करून पर्वरीचे देव खापरेश्वराचे देवूळ आणि हे जे वडाचे झाड आसा हे वाचोवपाचें म्हणून. देव बरें करूं. पिन हिंदू खत्रे मी अशें तुमकां दिसता? बरोबर. हिंदू पळय बीजेपी सरकारान येवच्या पयलीं तांच्यांनी हिंदूंचे सामकें अशें म्हटलें की आमी हिंदू खातीर आसा म्हणून. ताज्या नंतर तांचो स्टेटमेंट आशिल्लो हिंदू खत्रे में आसा म्हणून. पयर तांचो कितें आसा स्टेटमेंट मुंबय बॉम्बे हांगा महाराष्ट्रान की आमी जर एकवटान येना जाल्यार आमकां कापून उडयतले म्हणून. बाबा नो तुमचें सरकार आसा, तुमी हिंदूंक लागीं करूंक आशिल्ले केले तुमी ना. आनी हिंदूंक एकवट करतले जाल्यार सगळे जाती धर्मांक बरोबर हाडा मरे. हिंदू धर्म म्हणजे कितें? हिंदू धर्म म्हणजे एक जात न्हय, सगळे धर्मांक एकी कडेन हाडा. आनी हिंदू खत्रे में आसा पळय ते हिंदूक विचारा घराघरांनी वचून बाबा तूं खत्र्यान आसा काय ना तो म्हणून. फक्त मुसलमानाच्या विरुद्ध आणि ख्रिश्चन समाजाच्या विरुद्ध हिंदूंक भडकोवन हिंदू खत्रे में आसा अशें म्हणू नाका. 2014च्या नंतरच हिंदू खत्रे में आयिल्ले आहा. 2014च्या नंतर हिंदू सारखे खत्रे में आहा आणि हिंदूच न्हू हिंदूचे देवूय खत्रे में आहा. एक्झॅक्टली. हे आता वयता पळय तो हो हिंदूचो देव न्हू रे. हा हो हिंदूचो देव खत्रे में आहा हेंका लागून, हेंची पोटां भरपाक लागून, हेंच्यांनी पयशे घालला म्हणून हेंका हिंदूचे देव सुद्दां खत्रे. हेंका हिंदूचे देव हेंका मातूच पडलेले ना. तेंच्या इलेक्शना टायमार तेंच्या देवांचे फोटो लायता, देवांच्या फोटोवांचे ते वोटींग घेवन सोदतात आणि इतलेच. हिंदू उगडत जाता तांकां. आणि इलेक्शनाच्या टायमार फक्त हिंदू उगडत जाता, बाकी तांकां हिंदूचे कांयच पडिल्ले ना. हे चोरून खावपाक तांकां हिंदू उगडच येना.